वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहा? उपसा सगळी बरी आहा. म्हणून आयज तुमकां रेसिपी हाडल्या ती शेवयांची एक बरें रील शूट केलोलो रील तो आमी केली तिचोणे शेवयो काडलो सो रील केलो तेगे रिलार म्हाका कोणी कमेंट मारलोले मिलिका फेर्नांडीस तुवें कमेंट सांगलोले तुका शेवयांची फूल रेसिपी जाय म्हणून स्टेप बाय स्टेप. सो आयज तुमकां हांवें शेवयांची रेसिपी हाडल्या, स्टेप बाय स्टेप हाडल्या रेसिपी तुगेली मिलिका. होप सो तुका मागी रेसिपी लायक जाता म्हणून शेवयांची लायक जाली जाल्यार शेअरला कमेंटान सांग म्हाका. सो सॉरी लेट जालो म्हणून शेवयांची रेसिपी हाडपाक, कित्याक आमगे तो शेवयो ना घरा कोण कुडका घरा कोणाक शेवयो ना, प्लस थिंगाय तो शेवयो ना. आमी केन्ना कोत्ता पळय तो आमी कोणा नेबराचो बरो कोत्ता. सो हिंगा आमी आज सद्या कोणागे हाडला जस्ट तुका ती रेसिपी दाखोवपाक कशी म्हणून. आयज 5 तारीख आनी आयज जो शेवयाची रेसिपी दाखयता. म्हाका एक सबस्क्रायबरान शेवयांची रेसिपी मागलोली. खूब टायम जालो शेवयांची रेसिपी मागल्या बट म्हाका ते करपाक टायमूय मेळनाहलो, प्लस आमकां कितें हें जालें मुखार सांगला तुमकां कितें प्लस आतां कोत्ता ती रेसिपी ती शूट कोत्ता शेवयांची रेसिपी शूट कोत्ता आयज. आनी 3-4 रेसिपी आयज कारण आमगे कितें केला तेजी रेसिपी शूट केल्या हांवें. सो आनी कितें व्लॉगिंगा टायम मेळ्ळ्यार कोत्तोलें. आनी बाबा चोयता चोय तुमी बाबा चोय हा मागीर कॅमेरा कडेन शेवता कॅमेरा कडेन सॉरी मायका कडेन मायका न्हू चोय मायका येयलो न्हू. सो मायका वायर न्हू मातसो व्हडलो हाडलो हांवें तो डॅडीगे मामीगे शूट कोत्तो न्हू तेंगेले शूट कोत्तोले. सो तेका लागून व्हडलो हाडलो तो आतां वायर घेवन तो गेटी वायर लायता दाखयता तुमकां. वॉट यू डुईंग मम्मा अश न्हू. आनी बायल्या मिस्टी बहलो आहा आमगे मिस्टू ते मिस्टी आमी चिचोणसोन हाडलोले आनी ते स्विटी आनी चोय चोय एक मोस्टी कोत्ता ते म्हाजे कोरियर येयला न्हू. सो तितून ते पीक कोत्ताय ते येयला. सो तितून तो आपूण हेवता हाल्या हो व्लॉग वयतलो म्हाजो 6 तारीख सोन आख्खो फ्रॉम ट्यूजडे टू संडे हांव जस्ट रेसिपी शेअर कोत्तोलें. म्हाका रिक्वेस्ट येयल्यो रेसिपीच्यो खूब रेसिपी रिक्वेस्ट येयल्यो. सो फूल रेसिपी वीक आसतलो. तुमी कितें रिक्वेस्ट केला तो रेसिपी वीक आसतलो. बिटवीन हांवें मे बी कोणाच्यो रेसिपी आतां येयल्या रिसंटली येयल्या त्यो रेसिपी ह्या विकान कवर करूं ना जाल्यार नो वरीज हें करूं नाका की हांव कवर करूं ना म्हणून. तुमगे कवर हांव नेक्स्ट विकान मे बी कोत्तोलें. थोड्यो रेसिपीज हांवें फूल विकाचो एक बुकार बरोवन दवरला टील संडे मागे फूल रेसिपीचो आख्खो बूक आहा म्हळ्यार वन बाय स्टार्टींगसून हांव कवर कोत्ता. मोदी तुवें आयज धाडलो तेके न्हू. स्टार्टींगसून फर्स्ट म्हाका मिलिका फेर्नांडीसान शेवयांची रेसिपी मागली. सो शेरवांची रेसिपी पयली दाखयलें. मागीर नेक्स्ट हा मागीर पुलाव रेसिपी ती दाखयतलें. थर्ड हा मागेली पोक रोस्ट पोक ती 2 जाणांनी मागलोली हा पोक रोस्ट. बुधवारा मे बी मंडे टू वेनसडे थर्सडे मे बी पोकाची आसतली. फ्रायडे मागीर पोक सोलांतले बेना हांव तुगे रेसिपी हाडटा बट जस्ट सॉरी की 1 बाय ना हाडटा कित्याक कोण स्टार्टींग मागलो आहा पळय तेंचे लायनीन येता. ओके तुगे हा मागीर पोकाची. आनी तेजे उपरांत आहा रेशाद मसालो रेसिपी आमी शिंगार कोण कशी कोत्ता ती शेअर कोत्ता पयलीं. आनी मागीर हांव चिचोण वयता पळय तेन्ना तेची रेसिपी शेअर कोत्ता. तेगे मातशी डिफरंट आहा लिटल डिफरंट आहा व्हडलेशी कांय ना. सो तेगे रेसिपी मागीर दितोलें. आनी जिरे मिऱ्याची ड्राय रेसिपी एक मागलो आहा. सो ती मोस्टली फूल रेसिपी वीक आसतलो हो संडे मे बी मंडे ट्यूजडे बी रेसिपी वीक वयतलो. आनी तुमकां आनी खंयची रेसिपी जाय डॅडी कोणसोन रेसिपी जाय मामी कोणसोन रेसिपी जाय तेंगी कशें कोत्ता कितें कोत्ता तेजो डोंट हेजिटेट टू आस्क जस्ट कमेंट कोरा आनी सांगा म्हाका कोहली जाय. टायम मातसो गेल्यार भाशेन सो सॉरी टायम वयता म्हाका रेसिपी हाडपा. म्हाका मातशें बाबा कडेन एडजस्ट करचें पडटा बाबा कडेन आनी आमकां टायम मेळना भायर वचपाक कितें हाडपा बेपार मातशें सोजमोन घे ओके. तुमगे रेसिपीज येतोले लायन बाय लायन सगळ्यांगे रेसिपी हाडटले. सो आयज रेसिपी ट्यूजडे वयता 6 मिलिका फेर्नांडीस तुगेली स्वीटाची रेसिपी शेवयांची रेसिपी आयज तुगे हांव हाडटा. ओके गायज. आनी लास्ट आनी कितें सांगतो मागीर मेळटा. राती तांदूळ फुगत घातलेले आनी आतां ते धुल्या बरें आनी मिक्सरार मारल्या आनी आतां ते मीठ घालून कालयता सगळ्याक. कालयल्या उपरांत आतां चुलीर उजो करता आनी ते उकडोंक दवरता कोंपऱ्यान. कालयलां सगळें कालयलां आनी आतां हे प्लेटी ह्यो म्हाजी प्लेटी काजरा कडच्यो आदल्यो ह्यो प्लेटी आतांच्यो प्लेटीन. आनी आतां ह्यो प्लेटी मेळना होले मॉडेलाच्यो
आतां मेळटा ते बेश्टे सगळ्यो म्हाज्यो आदल्यो देण्यांतल्यो सो हे पळय हो म्हाजो काजराचो देण्यांतलो कोंपरो ते कोंपऱ्यान करता आमी सगळे आहा म्हाकोडे कायल दोशीची सगळें तितून सगळें आमी चुलीरूच करता क्रिसमस येयलो कितें येयलें कहलें हांवच्यान कोणा कितें येयलें रांदून दी म्हणल्यार हांव चुलीर करून दिता कितें कोणाचें बड्डे आसल्यार हांव सगळें चुलीर करता आनी दिता रांदून मासाचें आहा तें गॅसीर कांय करना आनी हांव म्हाजो कोंपरो काजराक करता 2 हांडी उदक घालता कोंपऱ्यान शिजोंक जाय न्ही तें उदक शिजल्या उपरांत ते मागीर प्लेटी ते मागीर सान्नां मागीर पातोळ्यो आनी तवयांचें सगळें आमी चुलीर करता आमी उकडे शीत लेगून चुलीर रांदता आमी गॅसीर कांय करना सगळें उदक लेगून आमी बुडकुल्यान पळय खूब व्हडलो बुडकुलो आहा आमचो उदकाचो हो भरून आमी तापयता आनी न्हाता फकत ती कोडी करता तेजेर आनी केन्नाय गॅस काबार जाल्यार तवली हेजेर दवरता कोडयेचेर चुलीर आनी आमी सगळें भायरूच रांदता उदकाक हांव आतां फतफतो काडटा आनी उपरांत मागीर त्यो शेवयांच्यो प्लेटी उकडून हेज्यो तेजेर दवरता उदक काडटा पयलो आनी मागीर ते शेवयांचे कोंपऱ्यान घालता आनी उकडोंक दवरता एकामेकाचेर दवरता उकडपाक तर ते मागीर घालचें हे पळय उकडत घातले आतां कोंपऱ्यान चुलीर आतां दांबडे मारता गोड घालता सान्नां मागीर शेवयां आमी चडशें माडाचें गोड यूज करता कित्याक तें थोडयेकूय बरें आनी उशीचें तुमकां जाय जाल्यार उशीचेंय घालूंक जाता तुमच्यानी आतां कोणें घालयता तें शेवयो काडटाचे आतां हाडटा भितर आनी काडून दाखयता आतां ही सोय नाल्लाची एक नाल्ल घेतला हांवें आनी एक तांतलां आनी 2 माडांची गोडाची घेतला हांवें पळय ती आतां बारीक पिठो करता आनी तितून कालयता आतां बारीक पिठो करता आनी तितून ते सोयेन कालयता
तुमकां जाय जाल्यार मशीनचें घालूंक जाय पूण हें गोड एकदम बरें थंडयेकूय बरें सगल्याक बरें रुचीकूय बरें सोय आनी हें गोड माडांचें गोड सगळें हें पयलें कालोवन दवरता आनी मागीर शेवयो काडटा वचून कोपऱ्यांतले हाडटा प्लेटी आनी त्यो काडटा मीठ घालूंक जायना मीठ कित्याक पिठाक घालना हांवें कालयता तेन्ना तें उकडटा तेन्ना पिठाक तें घाला हेका आनी मीठ येयना कित्याक हें मातशें हाडसाण कशें गोडाक आतां आमी फोव कालयता जाल्यार हेच गोडान कालयता सगलें माडांच्यान मशीनचें आमी चड यूज करना जाय जाल्यार हें मातशें घालता कित्याक दुसरें कितें गोडशें वोन कितें करता जाल्यार घालता पूण हें सारकें आतां हें कालोवन जालें आतां तें हाडटा मागीर तें कालोवन तुमकां दाखयता हें आतां धाकणें काडटा कोपऱ्याचें आतां तें उकडलें तें भितर व्हरोन देंवर दवरला अडेजांक घालेलें आतां 3:30 जालां आतां काडलें एक वरान काडलें रोखडें म्हणजे बरें शिजोवंक दवरलें उकडून आतां काडटा धापणें काडटा आतां
सोय आणि गोड ते घालता आणि कालयता. आणि आता कालयलो. आता कालयल्या उपरांत कशें टेस्ट लागता कितें बरें लागता तुमी काडून पळया आनी सोय घालून गोड घालून हाडांची आनी आतां खावपाच्यो आनी टेस्ट करपाच्यो आनी मागीर तुमी करून पळया आनी कशें लागता त्यो तुमच्या फॅमिलीक सगळें शेअर करा आनी मागीर म्हाका ओके. आतां खावपाच्यो आनी टेस्ट करपाक तुमी हें करून काडा आनी तुमच्या फॅमिलीक दाखया आनी सगळ्यांक शेअर करा आनी म्हाका मागीर सांगल्या पुरो. तुमी सांगल्या म्हणून आमी हे शेवयो काडल्यो आनी तुमी करून खाया आनी मागीर कशें लागता ते पळया आनी म्हाका सांगा आनी गॉड ब्लेस यू तुमकां सगळ्यांक आमच्या फॅमिलीक तुमी सगळीं आमची फॅमिली.